पंचामृता राइस प्रेजेंट जरा हटके सीजन 2। पंचामृत प्रेजेंस फोर्टिफाइड राइस, संपूर्ण पोषण और स्वस्थ जीवन की पहचान। सरस्वती ओम सरस्वते नमः। पंचामृता बासमती राईस प्रेझेंट जरा हटकेच्या आजच्या भागात आम्ही असा अमराल बांद तालिगाव श्री सातेरी देवस्थानात। आजच्या भागात किरे मजा येता ती पळोवया। आजचे उत्साही स्पर्धा कसे असतात, आजचे प्रश्न, आजचो खेळ। चला तर खेळूया आजचो भाग। इथं आज बायकांसाठी प्रोग्राम ठेवला आहे जरा हटके, आणि ह्या कार्यक्रमाला दिल्याबद्दल आमच्या बायका आम्ही खूप आनंदी आहे आणि आमच्या सगळ्या बायकांच्याकडनं त्यांना टाळ्यांना स्वागत करते। जरा हटकेच्या आजच्या भागात तुमका परत एक फाटी येवकार। खेळूया आमचो आयचो भाग आणि आजचो पहिलो राऊंड। आम्ही वेगवेगळ्या वाठारांनी वतात आणि आमकां वेगवेगळ्या वाठारांतली वेगवेगळ्या म्हणतात तशी स्वभावाची वेगवेगळ्या क्षेत्रांतली आमकां बायलां मेळटात आणि तेन्ना आमकां तांचे कडेन इतलें तांचे कडेन इंटरेक्शन जाता, तांच्या बद्दल आमकां जाणून घेवपाचो एक संद मेळटा आणि तांची जी उमेद आसता। म्हाका दिसता प्रत्येक बायल जी आसा तिका एक ब्रेकची गरज आसता आणि होच ब्रेक, हो एक ल्हानसो विसव जो आसता हो तांकां आमच्या कार्यक्रमाच्या मार्फत मेळटा। आणि जेन्ना कार्यक्रम सोंपता तेन्ना सगळ्यांकूच इतली उमेद जाल्ली आसता, तांकां दिसता की खरेंच तांच्या जिवितान एक ल्हानसो ब्रेक तांकां मेळ्ळा आणि असोच ब्रेक आमी तुमच्या खातीर घेवन आयला। बायल म्हणलें काय ना, बायलांचे वेगवेगळे अवतार आमकां पळोवपाक मेळटा। ती एक भयण, ती एक आवय, ती एक माया करणारी, ती रक्षण करणारी अशी बायल आसता आणि हीच रुपां आमकां हांगासर पळोवपाक मेळटा। तर तुमच्या खातीर आमी मोठ्यान ताळयो मारुया आणि सुरवात करूया आजच्या भागाक। आणि आजच्या भागांतल्या पहिलो राऊंड आमचो जो आसता आमचो फुगोट्यांचो राऊंड। आणि खरेंच हांगा फुगोट्यो भायर फुट्टा ताका लागून आमकां हांगा डिस्टर्बन्स जावपाक लागला। फुगोट्यांचो आवाज भायर येता पण आमकां फुगोट्यो फोडपाक जाय त्यो हांगासर। सुरवात करूया आमच्या फुगोट्यांच्या राऊंडाक आणि पळोवया ह्या राऊंडाक आमकां 5 स्पर्धक कोण मेळटा ते। फुगोट्याचो राऊंड खेळपाक आमची 5 स्पर्धक तयार आसा। तांची ओळख करून घेवया आणि मागीर तांकां प्रश्नांचे वजे दिवया। सांग ना। संजिता कोणायकर। कितें करता? घरा आसा। घरा रावन कितें करता गे? कितें करपाक आवडटा? घरा जेवणाचें काम करता न्ही। म्हजें नांव विजया शिरोडकर। ओके, तुमी कितें करता? हांव बेकरेन कामाक आसता। अरे वा। आणि कळटा कितें करपाक? केक बी हय, करपाक केक कळटा? करता, मागीर बॉल करता, बिस्किट तुका येता करपाक? हय कळटा। ओके, आणि हॉबीज कितें आनी कितें करपाक आवडटा? आनी घरा कडेन जेवण करता, अशें 2-3 अशें कितें कितें आयटम बरे बरे आयटम्स हय करता। डान्स केन्नाय करता, अरे वा. फुगडी घालता, मागीर वा। हे पदां म्हणटा केन्नाय। जा तूं म्हणून दाखयता आमकां एक पद। मागीर तूं आरती उतारू रे संतोषी माता की, मागीर तूं आरती उतारू रे संतोषी माता की, जय जय संतोषी माता जय जय माँ, जय जय संतोषी माता जय जय माँ। व्हेरी गुड। टाळ्यो दोन्ही तुझ्या खातीर, खूप सुंदर। हांव तारा हुमकळकर। हांव फक्त जेवण करता घरान। फक्त जेवण? रेवती कुंकळकर। सांग मागे। हांव जेवणाचें शेतान काम करता। जेवणाचेच करता? तूं बी जेवणच करता? आवडटा की जेवण करपाक? आनी शेतालें काम। कितें भाजी लायता? कसली? मुळो, चिटकी। आणि विकता मागीर तूच? हय, बाजाराक म्हारग विकता न्ही भरपूर? ना, आनी घालता न्हू बाजाराक व्हरून। तू घालता व्हरून बाजारान काय तू बसता विकपाक? ना, विकपाक वचून घालता विकपाक, मागीर ती रेट वाडोवन घालतात मागीर न्ही। खरें म्हणल्यार गांवठी भाजी आमची खूब बरी आसता पण मातशी म्हारग आसता। म्हजें नांव नूतन कुंकळकर। हांव फुगडी घालता, गाणी आयकोपाक आवडटा। आयकोपाक आवडटा म्हणजे म्हणपाक आवडना, आयकोपाक आवडटा। इजे आयकले मागीर आवडले? हय हय हय। आणि आनी घरान रांदता। रांदता? केन्ना अशे बायलां मदीं प्रोग्रामाक बी येता वता? हय हय हय। तेन्ना कितें करता मागीर? गजाल्यो मारता फक्त? ना ना ना, प्रोग्राम अटेंड करता। एक्सप्रेशन ना 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 करू। ओके, ही जाली आमची 5 स्पर्धक आणि त्यांची इतली बऱ्यापैकी ओळख पळयली। ही तर सारखी म्हज्या रागारूच आसा, तोंड सारकें हांसो सुद्दां ना म्हाका ती। एक तर आपल्या हातीन मायक दिला म्हणटा तो बी पयली। ओके, ही जाली आमची 5 स्पर्धक आणि खरेंच प्रत्येक बायल ही घरा आसता आणि तांकां भायर सरपाची संद मेळटा पण जेन्ना सगळ्यांचे मदीं उलोवपाची संद मेळटा तेन्ना मातसो भंय दिसतात न्ही गे, लज दिसता, भंय दिसतात। ओके, सो हीच बायलां जेन्ना कॅमेरा मुखार येता तेन्ना तेंची गडबड कितली जाता ही तुवें प्रत्येक भागांत पळयतात। सो ही आमच्या बायलां खातीर मोठ्यान ताळयो जावनी आणि सुरवात करता आमच्या प्रश्नाच्या राउंडाक। अष्टमी दिसा खंयच्या देवीचे पूजन करतात?
येताले ताळी मारात. दुर्गा माता न्ही. तिने उमेदीन ताळी मार म्हळ्यार ताळी मारली, तिका कितें करपा येता खबर ना. महालक्ष्मी. ब्रह्मचारिणी. ना पण लागीं पाविल्ले. महागौरी. उत्तर आसा महागौरी. मोठ्यान ताळयो जोनी सारखे उत्तर. आमची पहिली फुगोटी ऑडियन्सान फुटला आणि आशा नार्वेकर हांकां मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट, पुण्यातले बऱ्यांतले बरे रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन. फुडलो प्रश्न. मीनाक्षी टेम्पल आयकला सगळ्यांनी? मीनाक्षीचे टेम्पल, मीनाक्षी देवीचे देऊळ खंय आसा? माड्डोळा. येना हांव दी उत्तर. प्राइज म्हाका. हा, मीनाक्षी टेम्पल मदुराय हांगासर आसा, तामिळनाडू. फुडलो प्रश्न. ही एक म्हण आसा, सारकें आयका, म्हण आयका ती. हा, अर्दी हांव म्हणटले, अर्दी तुमी म्हणपाक जाय. इंद्राक मारल्यार हात वर करात. हा, बेश्टेच आन्सर दिवं नाका. इंद्राक मारल्यार डॅश डॅश डॅश. कितें गे सोंपय मगे म्हण ती. अर्दी हांवें म्हणली. इंद्राक मारल्यार फुडलें कितें तें सांगपाचें तुमी. करा गे ट्राय. ओके, कसली म्हणी येता ती म्हणून दाखया. चला. काखेत कळसा गावाला वळसा. मॅक्सिमम म्हणटा तेका प्राइज. म्हणजे हो हांव सांगता की आन्सर मागीर. नाचता येईना अंगण वाकडे. तू येता म्हण. रात्र थोडी सोंगे फार. माकडाच्या हातीत खोलीत. हातात कळसा गावाला वसा. बरे 2. चोराच्या उलट्या बोंबा. उथळपणाला खळखळाट फार. नाच न जाने अंगण टेळा. ओके, हांवें एक म्हण सांगिल्ली. इंद्राक मारल्यार चंद्राक लागता. सोपीशी म्हण आशिल्ली. होय प्राइज म्हाकाच वता. हो प्राइज हांव कोणाक दिना. मोठ्यान ताळयो जाली म्हाज्या खातीर. ओके, फुडलो प्रश्न. शिवोलची आमदार कोण? शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीची आमदार कोण? दिलायला लोबो. ओके, मोठ्यान ताळयो जाली ताच्या खातीर. परत एक फावटी फुगोटी आमच्या ऑडियन्सान फुटल्या आणि सोनम कुंकळकर हांकां मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन. शेवटचो प्रश्न. पळय हो सोंपोसो प्रश्न आयका सारको. ताळी मारा येता जाल्यार. दसऱ्या दिसा सोने म्हणून खंयच्या झाडाचे पानां आमी लुटतात? राव राव, तिका दिवया. दसऱ्या दिसा आपट्याच्या झाडाचे सोन्या म्हणून पान दितात. विजया शिरोडकर हांच्यानी प्रश्नाचे उत्तर सारखे दिला आणि तांकां मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन. फुडलो राउंड खेळचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येऊया. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके. Panchamruta Deluxe Rice is now fortified. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके. खेळूया आमच्या आयच्या भागातलो फुडलो राउंड जो आसता कभी हा कभी ना. पळोवया हे राउंडची स्पर्धक कोण ती. कभी हा कभी ना हो राउंड खेळपाक आमच्या बरोबर 5 स्पर्धक तयार आसा आणि जी विनर जातली तांकां मेळटले पंचामृता बासमती रायस. सो आज हो रायस कोणाक मेळटा पळोवया आणि सुरवात करूया. ओके, इंदिरा तुमचो टाइम सुरू जाता आता. कितें जाला? टेन्शन आयला? उलोवपाक आवडना? आवडटा? मागीर कोंकणी उलयना दिसता. मागीर कितें उलोवपाक कळना आतां? लसता? मायक तो कोणाक दवरता थंय? तुका तो लज दिसता गे? हा हा. ओके, शोभन तुझो टाइम सुरू जाता आता. शोभन कितें जालें? कशें दिसता आज? बरें दिसता खूब. उलोवपाक आवडटा मगो? आनी खूब आवडटा म्हाका प्रोग्रामान. प्रोग्राम आवडटा? खूब आवडटा. कसलेय फंक्शन असले म्हाका येवपाक खूब आवडटा. भाग घेता सगळ्यांत तूं? सगळ्यांनी आणि साडयो मागीर प्रोग्रामाक वेगवेगळ्यो न्हेसता सदां? नसता. खूप हाडून दवरल्या? केन्ना न्हेसतले तर आमी. हाडून दवरल्या भरपूर आसा. हा, खंयचे हाडला गो? पूण कलर आयज म्हाका खबरच ना कितें म्हाजेच तितून असले चोकरे करपाचे. हे बाय उलय ठेवला ना म्हणल्यार ते सुद्धा खबर ना. कलर खबर ना तर खबर ना. नाव म्हणल्यार ते सुद्धा खबर ना. ओके, प्रतिमा तुझा टाइम सुरू जाता आता. प्रतिमा केन्ना कभी हा कभी ना प्रोग्राम पळयल्लो? ला ला ला
ऋतुजा कुंकलकर. ऋतुजा तुझो टाइम सुरू जाता आता. आवाज व्हडलो येता की इतलोच गो तुजो? येता. येता मगो. भुरग्यांक तापयतना बी व्हडल्यान काडटा? ओके सोनम तुझो टाइम सुरू जाता आता. सोनम तू कितें करता? कामाक वयता. कामाक वता. आज सुटी म्हणून येवपाक मेळ्ळें. घरा कोण येवपाक आसता? मेळ्ळें. घरा कोण आसता? माय आसता. ती पळयता घरान सगळें. पळयता. आणि रांदून वता तू? ती रांदता. तीच रांदता? तीच रांदता. बरी मगो माय तुजी. आणि देर बी आसा जाव बी आसा? देर आसा जाव आसा. ओके आणि तुका कार्यक्रमात भाग घेवपाक आवडटा? आवडटा. खूप उलयता पळय कितली. तू उलयता? उलोवन. हा? उलो. आणि तू लेट येवंक ना सर बेगीन आयला न्ही तू? बेगीन आयला. तू लागींच रावता हांगा? तालिगांव आणि नागाळे. कशें आयले? पायला हाडून. आतां मेळिल्ले तू म्हाका ते तुमची गाडी. आमची गाडी. ओके आणि तू चलयना? चलयता. आणि तू कित्याक हाडूंक ना तर आज? खावपाक कित्याक नाही? आसूं म्हटलें. गेम पळोवपाक बी तूं रावंक ना मॅच? आतां वचून मागीर पळयतलें. तू पळयता? पळयता. आवड आसा? आवड आसा. आणि म्हाका दिसता टायमूय जालो म्हणून चालू न्ही. ओके मोठ्यान चालू तरी आमच्या पांचूय स्पर्धकां खातीर. आणि म्हाका दिसता चड आनी कॉन्टेस्टंट सोदपाची गरज ना पार्टिसिपंट कित्याक ऑलरेडी हांगासर आमकां आमची विनर मेळ्ळा. ती आनी म्हाका दिसता प्रॅक्टीस केल्ली कितें गो? तेजें नांव आयलें तेन्ना म्हाका तिणें पयलींच सांगलां की आपूण युट्यूबाचेर खंय तुमचो शो पळयता. सो शो पळोवपाचो हो एक फायदो जाता की तुमकां जेन्ना कभी हा कभी ना आमी विचारता तेन्ना तुमी इतली बरी फटाफट उलोवंक शकता न्हय? कभी हा कभी ना ह्या राऊंडचे विनर येता सोनम. आणि तेका आजचो प्रायज दिवपाक आमचे मदीं आसा मंजुळा जे MK स्टोर हाचे प्रोप्रायटर आसा आणि तेजे स्टोर तालिगांव हांगासर आसा. आणि ताजे कडेन सगळ्या तरेचे पंचामृताचे वेगवेगळे प्रोडक्ट्स आसा. सो तुमकां जर पंचामृता रायस घेवपाक जाय किंवा बाकीचे प्रोडक्ट्स घेवपाक जाय तुमी तेच्या स्टोराचेर तुमी वचूं शकता. सो रिक्वेस्ट करता तेका की तेंच्यांनी आजचे विनराक प्रायज दिवचो. आज हांव जरा हटकेच्या प्रोग्रामान हो पंचामृता रायस जिखलेले आसा. हो बासुमती रायस आसा. पण तुमकां जर जेवणाक जर वापरपाक जाय जाल्यार बारीक रायस बरो पंचामृताचो बारीक रायस येता तो तुमी वापरपाचो. जर तुमकां जर रायस घेवपाचो आसा जाल्यार पंचामृताच रायस घ्या अशें म्हाजें एक सजेशन आसा तुमकां. कभी हा कभी ना ह्या राऊंड उपरांत आता वेळ जाला आमच्या आयच्या भागातलो फुडलो राऊंड खेळपाचो जो आसता आमचो डान्स राऊंड. पण हय डान्स राऊंडचो टॅलंट तुमकां पळोवपाक मेळटलोच. पण आमच्या मदीं आनीक एक अशी अस्तुरी आसा जी खंय खूब सुंदर गाता. सो तिचे कडेन आमी थोडे तिचे अभंग किंवा ती कितें गातली तेजे थोडे आमी शब्द आयकुया. आई माझी मायेचा सागर, आई माझी मायेचा सागर, तिला तिच्या जीवना आधार. आई मायेचा सागर, तिला जीवना आधार. आई माझी मायेचा सागर, तिला तिच्या जीवना आधार. खूपच सुंदर. आणि म्हाका दिसता हे तिने जे पद म्हणलें प्रत्येक आईक समर्पित आसा. हय ओके मोठ्यान ताळ्यो दोन्ही परत एक तरी ताच्या खातीर खूप सुंदर. आणि आता खेळूया आमचो फुडलो राऊंड जो आसता डान्स राऊंड. आणि डान्स राऊंडचे टॅलंट्स पळय आमकां कितले मेळटा हांगासर ते. डान्स राऊंडचे आमचे पार्टिसिपंट तयार आसात आजचो परफॉर्मन्स तुमच्या खातीर करपा खातीर. आणि जी विनर जातली तांकां मेळटले मेहंदी साडी शोरूम बेळगांव ह्या शोरूम कडल्यान एक सुंदरशी साडी. पळय आजची साडी कोणाक मेळटा ती.
ओके, सगळ्यांत पयलीं सांगा परफॉर्मन्स कसो आशिल्लो? कोणाचो सगळ्यांत चड बेस्ट आवडलो? कोण ते प्रतिमा? डान्स राऊंडचे विनर था प्रतिभा आणि तेका मेळटा मेहंदी साडी शोरूम बेळगाव या शोरूम कडल्यान एक सुंदरशी साडी. कॉंग्रॅच्युलेशन. फुडलो राऊंड म्हणजे शेवटचो राऊंड खेळचे पयलीं घेऊया एक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येऊया पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके. Panchamruta Deluxe Rice is now fortified. मेहंदी हर शादी की एक ज़रूरी शुरुआत. मेहंदी हर शादी की एक रंगीन सौगात. मेहंदी हर शादी की एक दिली जज्बात. मेहंदी हर शादी की एक नायाब रात. मेहंदी हर शादी की एक जगमगाती बारात. मेहंदी साड़ीज़ हर शादी की एक शुभ शुरुआत. मेहंदी साड़ीज़ बेलगाम. Pride of Ponda Pen Aroma. महालक्ष्मी ट्रेडिशनल सारीज, बिल्डिंग नंबर 2, जयराम कॉम्प्लेक्स, नेवगीनगर, मळा, पणजी, गोवा. कॉन्टॅक्ट निरूपा नाटेकर ऑन 9822104109. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटकेन. खेळूया आयच्या भागांतलो शेवटचो राऊंड जो आसता आमचो चक दे राऊंड. सोपीशी गेम आसा. हांगा दवरला आमी उदक भरिल्ले बकेट आनी आमी पार्टिसिपंटांक दितली स बॉल. मॅक्सिमम बॉल जी पाकिटान घालता ती जातली हे राऊंडचे विनर आनी तांकां मेळटले पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान एक स्पेशल प्रायज. ओके, सो आजचो आमचो शेवटचो राऊंडाचो विनर कोण येता पळोवया आनी प्रायज कोणाक मेळटा पळोवया. सुरवात करता प्रमिला. 1 4. ओके, आता खेळटा हर्षदा. रेडी? शेवटचा बॉल. 1 बॉल. ओके, आता खेळटा वैशाली. ओके, आता खेळटा श्वेता. ओके, आता खेळटले उत्कर्ष. एक तरी गेलो म्हणतात. 1. ओके, आता खेळटा तन्वी. त्याच्या मम्मान 4 बॉल घातला आणि चलेन एकूय घालूंक ना अजून. ओके, आता खेळटा मीना. स्टार्ट.
शेवटचे पार्टिसिपंट खेळटा शिल्पा. आजच्या भागातले चक द राऊंडचे विनर आता प्रमिला कुंकळकर आणि तेका मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान एक स्पेशल प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन. नमस्कार. आज आमच्या आमराल बांदार हो जरा हटके प्रोग्राम घडयल्लो आसा. सारिका मॅडम आमकां हो प्रोग्राम घेवन येयल्ली आसा. आमच्या बायलांक एक बरो प्लॅटफॉर्म मेळ्ळो ज्या जाग्यार तिणी आपले जे एक्टिविटीज आसा, जे हुनर आसा तो ह्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक कळून येयल्लो आसा. आमची जी बायलां आसा ती असले प्रोग्रामाक खूब उमेदीन जाता आनी मॅडमीन हांगा येयल्ल्या बद्दल तिंकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमच्या बायलांकूय वेळान वेळ काडून हांगा येयल्ल्या बद्दल धन्यवाद म्हणटा. तशेंच प्रुडंट मिडिया टिमीकूय थँक्यू म्हणटा. थँक्यू. अमराल बांद तालिगांव श्री सातेरी देवस्थानान घेतिल्लो आमचो आजचो भाग हांगा सोंपता. फुडल्या भागात रोखडीच मेळुयात तुमच्याच वाठारांत. तोपर्यंत पळयत रावात पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा तालिगांव म्हणपाकूच विसरले. उलोवनाका ती मदीं खूब उलयताली. उलोवनाका हांव तशें मदीं उलो कितलो डिस्टर्बन्स जातालो ते पळय. कॅमेराक पळय म्हाका पळोवनाका. मातशी लाग इतले पयस कित्याक गो लागीं या मगो. आज बाबूकूच घेवन जा मगो. यो दोर गो रावय गो आमकां लोक मातशे दिसता. तू काय ते म्हण चल. कनेक्ट करा. तुमकां हें चलचें ना सांगता रा. तुमकां झिंगाट लायता हांव. केलो तो खूब केलो रे डान्स. घे गो स्मिता. ब्रेक बी कांय ना रावा अशी. खेळ मगे उलोवपाक कितें जाता गे बॉल. कितें प्लेस ना प्लीज. अमराल अमराल बा हांव सॉंग दिसता कशें जरा कितें गो कादा तरी व्हडल्यान आवाज काडत गो. हॅटके कितें पळय गो ते एनर्जी लेवल पळय गो. एनर्जी लेवल पळय. आवाज व्हडलो येवंक जाय. हां आज गोंयांत डिझेलाच्या धुंवराक लागून कितलेशेच प्रदूषण वाडलां. हवेन वाडलेल्या कार्बनाक लागून लोकांक श्वास घेवपाक त्रास जाता. अरे डिस्टर्ब करू नाका रे राम असो. जशे व्हडल्या व्हडल्या शहरांनी प्रदूषणाचो लेवल वाडला तशी दुयेंसांय वाडल्या. अशीच परिस्थिती आमच्या गोंयांतूय येतली काय असो सगळ्यांक भंय पडला. अरे बस येता. अरे बस येतली जाल्यार गोंग 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 करून आवाज करतली. पेरे 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 करून होर्न मारतली. कळ्ळें मरे. हे कितें रे आवाज जातो ना घुंगरूय ना. कसलो चमत्कार. चमत्कार न्ही. गोंय सरकार पोल्युशन फ्री इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक बसेस धांवतात गोंयच्या रस्त्यार. कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाच्यो ई बसीस विथ फुल्ली एअर कंडिशन, 40 सिटिंग कॅपॅसिटी, USB सॉकेट्स, रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंग सिस्टम आणि प्रवाशांच्या सुरक्षे खातीर एमर्जन्सी बटन. कदंबा बसी आमकां जितल्यो फॅसिलिटीज दितात तितल्यो फॅसिलिटीज माझी बस या स्किमी अंतर्गत जवळ 25 प्रायव्हेट बसी आमकां दितात. म्हणजे स्टुडंट्सांक कन्सेशन, सिनियर सिटीजन्सांक कन्सेशन आणि कॅन्सर पेशंट्सांक फ्री ट्रॅव्हल. इतलेंच न्ही प्रायव्हेट बस ओनरांक सुद्दां ह्या स्किमींतल्यान खूब आदार मेळटा. आ करून कितें पळयता आतां उलय. आता किती उलो भिवपाची सोड. आता उलोवपाची गरज ना. शुद्ध श्वास, आरोग्यदायी प्रवास, आरोग्याची हमी गोंय सरकार पडचो ना खंयच कमी.